Zero tolerance Osha Bursa go pari karbai गव्हर्नमेंटाचे 90 लाख घेऊन सो आमदार टुरागो वचून चोरी घाई हेरांतांचे तोस मोठा कोरोना गव्हर्नमेंट टीचरेची मुळी काही रेफरी मोजल्या तांका रेड कार्ड दिले तोरुळ ते टुराक कशे गेले गाई ते पुई ब्राझील वर्ल्ड कप पुई ट्रॅफिक रोशे कशे कोता पुई देशी कोण येते अंडर-17 वर्ल्ड कप गोंया जावपाचे आसा तेकूय तसलोच अरेंजमेंट गोंयान करते गोंयच्या आनी ब्राझीलाचो मॅप एक सारको न्हय तर ब्राझीला भाशेन रस्ते गोंयांत कशे जातले कारवानी ते पळोवंक टॅक्निकल एक्सपर्ट वचोंक जाय पूण हे चौगांयनी फूल कुस्तार खोदले ते पळयले काँग्रेसान सिंगापूर मारून टूर पुलिसांक ड्रेस शिवलेले दोळे ड्रेस घालून वेटर कशे दिसो देखून परत काकी शिवले नये 500 जाण बीजेपी आमदार येरोपाका भोन येयल्या वाचलाय त्या गार्बेजीची मिशीन आपून गेले पूण गार्बेज अजून रस्त्यार कुसता गोंय कालूज वॉज बेंजामीन बटन टिकलो युद्धमेटाचे तिकेटीर खंय ब्राझील गेल्या बिझनेसमॅनांनी तिकेटी स्पॉन्सर केल्या खंयच्या बिझनेसमॅनाच्यो तिजोऱ्यो भरून वतल्या फाटल्या 4 वर्सां बीजेपीन गोंयांत कांय करूंक ना काँग्रेसीच्या प्रोजेक्टा आपल्या सांगून लोकांका फोटो येयल्या मडगांवां कलेक्टर बिल्डिंगांक मातांनीचें नांव दिवन बीजेपी आयत्या बियांना खोबा जाल्या बांदला पोकोद कालवेचो पूल रिबीन कातरून लोकांचो तकूल केपे कावेलोसी पूल काँग्रेसीचे प्रोजेक्ट म्हणून बीजेपी घोरात गोबूल शिवाजीतान होडाकार जेवून वाळपय कशेन बांदला ओढण जायना नूल तकोद जेवून तुझे फिलपाना बायणा राजेंद्र भावबान बाळला ब्युटिफूल आता वयता थिंग पहिले सगळे प्रोजेक्ट काँग्रेसानूच पास केले ते आता बीजेपी वयता थिंगा आपण रिबीन कातता आनी तांकां बाबड्यांक आपयनान पासून आणि इतल्यान काय जावं ना गोंयांत कितेंय वायट केलें जाल्यार ते काँग्रेसीन केलें म्हणटात हांव म्हणटा तांणी आमचे पासत गोंयकारा पासत तियात्रिस्तां पासत कितें बरें केलें दाखय ते बरें केलां आता कॉम्पिटिशन करूंक ना तेंच्यांनी अरे हे कांताराचें कॉम्पिटिशन न्हू हे स्किमी प्रमोट करपाचें कॉम्पिटिशन हे कॉम्पिटिशन म्हणपाचें न्हू स्कीम प्रमोशन म्हणपाचें हे कॉम्पिटिशन न्हू कोंकणी कातोडी सांगता वयर काडटा जनरल कॉम्पिटिशन करा गव्हर्नमेंटाचो करता म्हणटा तुमी सांगा तांकां बाबा गव्हर्नमेंटाक तशें नाका नो फायन आनी सोशल इश्यूज आहा तेजेर कांतार म्हणा येता दुसरी कांतार जायते भशेन म्हणा येता फकत तुमच्या स्किमीत वयर काडा म्हणा तुमी ताका कातोडी कॉम्पिटिशन म्हणनाका स्कीम प्रमोशन म्हणा स्कीम प्रमोशन आनी इतल्यान काय जाता सगळे पैकी कितें वायट जाता तितले काँग्रेसी दुकानदार 4 वर्सां जालीं तुमी कितें बरें केलें दाखया मरे आणि हेच दोन कितें आख्खो फकत ते काँग्रेसीक येता सपोज काँग्रेस वायटूच जालें म्हण लोकांक भायर काडून तुमकां हाडलें तुमी कितें बरें केलें दाखया मरे येयल्ले गेल्ले सगळे हॉटेले काडून काँग्रेसीर सोडटा तरी बरो हो पावस बी थोडो वारो बिरो लोकांक देवान गव्हर्नमेंटाच्या हातीन दिवना म्हणून आनी हे समज तर काँग्रेस गव्हर्नमेंटाच्या हातीन दिले जाल्यार ते काँग्रेसीकूच आसपाचें फाटले फावटी करोडांनी पावसा जमीन आसा ते काँग्रेसीन फारीक करूना ताका लागून पावस सारको पडना म्हणून इलेक्शन जाऊन जारी सांगताले अच्छे दिन आने वाले हैं भाई अच्छे दिन आने वाले हैं आता आहे का कसले दिन आने वाले हैं ते रेल्वेची तिकीट वाढवल्या लोक तासान पडल्या बियाणा
वाढल्या. अरे बियाणा कदाचे दिन आने वाले हैं लाईट पोचती पोचती वाचना फ्रीजिंग नुसते कुस्ता. अरे बियाणा कदाचे दिन आने वाले हैं या सिलेंडर त्याच्या झाले पेट्रोल डिझेल वाढले. अरे बियाणा कदाचे दिन आने वाले हैं बीजेपी सांगता लोकांचे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन गरीब लोगों में बीजेपी का आने वाले हैं. अरे बियाणा कदाचे दिन आने वाले